सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. आतां कोण एकलो विचारूंकी पुरो, मेल्ल्यांक जिवंत उठोवचें कशें? कसली कूड घेवन ती फाटीं येतलीं? आरे पिशा, तुवें ओंपलेलें बी पयले मेल्या करीत किर्लोन जीव जाता कितें? तूं ओंपतना फुडें जावंक आसा तो रूख वा जड तूं ओंपी नाय, भागार गोवांचो वा दुसऱ्या कसल्याचोय कण तूं ओंपताय. अशेंच मेल्ल्यांचें जिवंतपणी जातालें. जे ओंपतात ते विनाशी तरी जीव जावन उरता ते अविनाशी. जे ओंपतात ते अपमानाचे, उठोन येता ते महिमे भरीत. ओंपतात ते अस्कत, उठोन येता ते बळवंत. ओंपतात ती प्राकृतिक कूड, जिवंत उरता ती आत्मिक कूड. जर प्राकृतिक कूड आसा तर आत्मिक कूडय आसा. पवित्र पुस्तक म्हणटा, पयलो मनीस आदाम एक जिवी जालो, पूण निमाणो आदाम जिवीत दिता तो आत्मो जालो. तरी पूण हे चिंतून पळया, आत्मिक कूड पयली न्हय, प्राकृतिक कूड पयली जाल्ली आनी उपरांत आत्मिक. पयलो मनीस भुमीचो, धरणीचे धुळीचो केल्लो. दुसरो मनीस सर्गीन थावन आयलो. हे भुमीची जावन आसलेली धरणीचे धुळीचो केल्ल्या मनशा बरी. सर्गींची जावन आसलेली सर्गार थावन आयलेल्या मनशा बरी. जशे भुमी थावन केल्ल्या मनशांचे सारकें आमकां आसा, तशें सर्गीन थावन आयलेल्यांचेय सारकें आमकां आसतलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. जियेतेल्यांच्या उजवाडांत देवाचें दर्शन हांव भोगतलों. देवाच्या उतराची हांव स्तुती करतां. सर्वेस्पराच्या उतराची हांव स्तुती करतां. देवाचेर विश्वास दवरतां. म्हाका भिरांत ना. मनीस म्हाका कितें करूंक शकतात? श्लोक. जियेतेल्यांच्या उजवाडांत देवाचें दर्शन हांव भोगतलों. केल्ल्यो आंगवण्यो हांवें पाळूंक जाय. देवा, अर्घां बलिदान हांव तुका भेटयतलों. कित्याक मरणांतलो म्हजो जीव तुवें वाटायलोय. हांव आदलोन पडना जावच्याक म्हजे पांय सांबाळले. अशें जियेतेल्यांच्या उजवाडांत देवा समोर वेतलों. श्लोक. जियेतेल्यांच्या उजवाडांत देवाचें दर्शन हांव भोगतलों. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जायत्या शारांत थावन लोक जेजू सरशी येताच आसलो. अशे लोकां जमो चडात येताना जेजून तांकां ही ओपार सांगली. एक ओंपी आपले भी ओंपूंक भायर सरन गेलो. तो ओंपतना तांतले थोडें मेरेर पडलें आनी ते मस्तोन गेले आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन केलें. हेर थोडें बी कडपी सुवातेर पडलें. तें किर्लालें, पूण शेळ नातलेले वरवीं करपोन गेलें. हेर थोडें कांट्या झडकुटा मोदें पडलें. कांट्या झाडां
ताचे सवे वाडटाना ताका तांणी अडचण मारलें. आनी हेर थोडें बरे सुवातेर पडलें आनी थंय तें वाडोवन 100 वांट्यांनी फळ दिवंक पावलें. इतलें सांगून ताणें व्हडल्यान म्हळें, आयकूंक कान आसात तो आयकूं. हे ओपारीचो अर्थ कितें म्हणून ताच्या शिसांनी ताचे लागीं विचारलेल्या वेळार ताणें जाप दिली, देवाच्या राज्याचे गुट समजूंक तुमकां फावो जाला, पूण हेरांक ते ओपारींच्या रुपार दिल्यात. अशें तांणी पळयल्यारय तांकां दिसचें ना, तांणी आयकल्यारय तांकां समजोंचें ना. हे ओपारीचो अर्थ असो: भी म्हळ्यार देवाचें उतर. मेरेर पडलेलें भी म्हळ्यार उतर आयकतात ते, पूण तांणी सतमानून बाथ्यावी जोडिनाशें देंवसार येवन तांच्या काळजांतलें उतर तक्षण काडून व्हरता. खडपी सुवातेर पडलेलें भी म्हळ्यार उतर आयकून संतोशान ते मानून घेतात ते, पूण तांचे थंय पाळ रोंबानातलेले वरवीं ते थोडोस काळ सतमानतात आनी ताळणी आयलेल्या वेळार ते सोडून सोडतात. कांट्या झाडां मोदें पडलेलें बी म्हळ्यार देवाचें उतर आयकतले हेर थोडे, पूण हे जिणयेच्यो राठावळी, ग्रेस्तकाय आनी कुशालायो हांकां चिरडितात आनी तांचें फळ पिकोवंक सोडिनात. शेकी बरे सुवातेर पडलेले भी म्हळ्यार देवाचें उतर आयकून बऱ्या आनी उदार काळजान ते सांबाळतात आनी थिरासानेन फळ दितात ते. देवाचें उतर हें: वाखाणी तुका क्रिस्त.